सीएम तुम्ही दिल्ली असले, दिल्ली तुम्ही शिपिंग मिनिस्टराकू मेळे, MOF मिनिस्टराकू मेळे, कितें असले विशय, कितें गोंयचे कितें विशय असले काय कशी विशीत आसले? शिपिंग मिनिस्टराक हांव मेळ्ळो एकंदर आमचो मार्मागोवा पोर्ट आणि थंयसर एक तो पॅलेस एन्सिस्ट्रल जे आहा पळय न्ही रुईन्स त्यो गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओव्हर करपाक जाय आमचे करस्पॉन्डन्स सुरू आशिल्ले. हां. आणि एमपीएतल्यो बिझनेस एक्टिव्हिटी ज्यो आहा पळय न्ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हे हं. एक्टिव्हिटीज अजून वाडोवपाक जाय. ताजेर एक फ्युचर प्लॅन आमकां रेडी करपाक जाय जेणे करून इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर वाडलो ओके जाल्यार गोंयांतल्यो आनीक बिझनेस एक्टिव्हिटी वाडोवपाक शकता. ताजेर तेच्या कडेन इन डिटेलान डिस्कशन केलां त्यांनी ताजो प्लॅन रेडी आसा म्हणजे तो गोंयान येतलो इन फ्युचर ओके. आणि ताजेर परत एकदा डिटेलान डिस्कशन जावन ताजो फ्युचर प्लॅन ठरतलो. ओके. सेकंड हांव आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेनजीक मेळ्ळो ताका कॉंग्रॅच्युलेट करपाक कारण तो महाराष्ट्र इलेक्शनाचो प्रभारी आशिल्लो. आनी आमचे दोन गजाली CZMP 2011 आनी 19 सुरू करपाचो 11 कंप्लीट जायत येयला. ओके. ओके दॅट इज वन. आनी इको सेन्सिटीव एरियाज ज्यो नोटिफाय जावपाचो इको सेन्सिटीव प्लॅन हं. ओके त्या विशयाचेर फाल्यां मिटींग आसा म्हणजे गोंयांत बट ताजेर इन फ्युचर ताका रिक्वेस्ट करपा खातीर आमच्यो विलेजीस खंयच्यो खंयच्यो ड्रॉप करच्यो त्या ओके. विशयाचेर ताका मेळ्ळो. आनी आमचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचो आशिर्वाद घेवपा खातीर कारण हांव खूब तेंप तांकां मेळूंक नाशिल्लो सो ओके. त्या निमित्तान तांचे तांकांय मेळ्ळो. उलोवपाक बी मेळ्ळें? हय 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 तेच ओके. पर्सनली तांकां मेळून तांचो आशिर्वाद घेतलो तांचे कडेन उलयलो आनी आयलो. ओके. तुम्ही दिल्ली गेला म्हणून अश्यो बातम्यो मातश्यो अश्यो येवपाक लागल्या कितें चेंजीस जातल्यो. बातम्यो येत असतात बातम्यांक कितें आहा तशें कांय ना न्हू? पॉलिटिकल कांयच ना सध्या ओके. तरी दे आर ओके. बिझी विथ महाराष्ट्र. ओके.